मनुष्याच्या जीवनात हसो प्रमुख स्थान घेता. या संसारी राटावळीमध्ये हसो आम्ही विसरता. हसो विषयात एक लहानशी चिखले. हसो काळी जागयता. हसो भलायकी चढयता. हसो सोभाय वाडयता. हसो संतोषी हाडता. देखून तुम्ही सगळी आता पोट बन हसाचे म्हणून तुमचे मुखार एक आता ल्हानशे नाटकुडो आसा. ताचे पयले म्हाका तुम्ही आता सांगाचे तुमच्या पिरगजेचो णव पाद्र्याक तुमच्या घरांनी भेट करूंक आयला गे. काल एकल्याचेच तर आयले गे. तुमगेर आयला गे. तर म्हाका दिसता तुमचे खाली तुमचे दोन जाणांची घरां मात रायना मुलांचे कोणाचे घरा येवना म्हणून म्हणटा म्हाका. तर आता हांगासर पळया एक कुटुंबान घोवाक दोळे दिसना बायले कान आयकना. फिरगजेचो नवो विकार दिता भेट या कुटुंबाक. हांचे मदले संभाषण हास्य विडंबन तर तुमचे म्हाका. दीप वाणी जागर असा. तसे तुम्ही आत्ता येतात.
देवाचे बेसाव इंग्लिश म्हणून असं तुम्ही दोघांनी कसे जी येतात देवा आमकां कशे कश्ट दिला तसे आम्ही ते सुखी दिले फादर. देव आमकां कशे चलयता तसे आम्ही चलयता फादर. आमकां दुसरें कांय करूं जायना. आमकां दुसरें कांय करूं जायना. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां आनी आमचे सुकलेला नाका आमरी नाका आमरी नाका आमरी नाका कळटाली मास्टर. कंतारी नाका आता आमरी नाका कंतारी नाका तू बेरा इट्टू बेरा फादर ताका कळना फादर ताका ऐकना ताका एक्शन केली जाय. अरे निट्टू बेरा निट्ट मेरी बाय गॅस नाही हे गॅस नाही तू तुझे वकात इल्ले विचारतो वकात नाका आता वकात नाका तुमकां देवानच रागाचे चालल्या बा. ओय फादर काल करचे एक चुरी कान ऐकनात गोमा घरी ऐकना आणि काल घरा म्हाका बरयता फादर काल घरा म्हाका बरयता फादर हांगासर आमकां कांयच तोंदरे नात. म्हाका म्हज्या बाबकेक दोळे दिसना जाल्यार ते एक मात प्रॉब्लेम दुसरे कांयच तोंदरे नात पळया. तो सकाळी उठल्यार सांजे मुसलो एका मुलांत बसो जाल्यार मणक्या देवसरा बरी बसोनूच आसता. एक शब्द उलयना पळय एक शब्द उलयना. हे काल उलयता फादर हे काल उलयता हांव सगळो दीस उलयतेच आसता सगळो दीस हांव उलयता. म्हाका काल ऐकना फादर हांवें काल करचें. एक उतर उलयना फादर एक उतर उलयना. आज पळय तुमचे कडेन कसो उलयलो तशें म्हणून आमची घरची टीव्ही ती जमाना फादर. काळी चित्रां मात येतात एक आवाज येवचो फादर टीव्ही समोर आसा आनी टीव्ही समोर इतलो सर केला म्हळ्यार आमच्या घरचे पाक्याचे नळे पुरो उडोवन गेला. ओय फादर आनी आमची सदांची भुरगीं आसात पळय ती येवन म्हजे कडेन गालाटो करतात फादर. पळय टीव्ही समोर सोड जालो म्हणून ते आता परीक्षेचो वेळ पळय चारली आबा. ओय फादर ओय फादर तेशे म्हणून आमचे घरचे फोन कितेंय जमाना फादर. आमचो एकलो सगळो दीस वेळचे फोन करचे हॅलो म्हणचे आनी दवरचे फोन इंडेट जाला फादर. हे काल उलयता फादर आमचो फोन सारको आसा. आमची भुरगीं दिसा 2-3 फावटी फोन करतात आनी म्हजे लागीं उलयतात. ती आमचो मस्त फोन करतात फादर. ती देखून ती सदांच फोन करतात. वय आनी म्हणचे म्हाका कान ऐकनात न्हय आनी म्हणचे फोन डेड जाला म्हणचे फादर. तुमकां देवानंद राखाचे सारल्या बा देवानंद राखाचे. काल करचे फादर त्या घरांत तुवें हात जोडला बरो बाबा म्हाका हात जोडून की बेन दिसता. आतां मागणें सुरू जाता फादर हात जोडून मागणें सुरू जाता. फादर
पळोवन आपले फोटो पळोवन आनी ते कॅबान घाले आपले पळोवन आनी आमचे ट्रॅफिक पोलीस म्हणून मुझे दुसरो पुता पळे ताने ऑस्ट्रेलियान रस्ते ऑस्ट्रेलियान काल करना सा तुम्ही विचारून पुरो तो काल करते ऑस्ट्रेलियान म्हणून तो बरे टायपिंग करता होता तो एक बरो टाइप रायटर हाँ तो टाइपिस्ट नाही फादर तो पळोवन बारी सोबीत फादर तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर आणि मुळे तो कीबोर्ड आणि पळोवन बहुशः म्हणजे तो टायपिस्ट फादर आमच्या आसरीच फादर तुम्ही बसा फादर फादर तुम्ही आमच्या विद्यार्थीक नवे सायल्याक म्हाका तुमचे नाव कळीत नाही फादर हाँ मुझे नाम फादर थॉमस कळले मास्टर थॉमस ना फादर आमगेर मासाडू ना आमगे कोणे मासाडचे मुझ्या गोवाक उदोळे दिसानांत म्हाका सांगताय मार्केट वचोंक आमगेर मासाडू ना फादर आमगेर तरकारी शिकेल्या फादर हांवें म्हणलें मुझे नाव थॉमस ओ तुमगेर मासाडला तुमगेर मासाडचेच ने फादर तुमकां जाल्यार बोटल्यार आसा पळय तुमकां सदांय मास केल्यार दिसता आमकां तशें तिथे वगैरे राव साहेबांनी फादर वाचून जीव काही नका फादर तुम्ही बसा बेजार कर नका तुम्ही बसा अरे चालले बाई इल्ले इशिले तुमकां हांगा खाना जेवणाक कांय तोंदरे ना तुमू देवाच्या दयेन काना जेवणाक कांय तोंदरे ना फादर ताका कान एक आयकना म्हण सोडल्यार बारी बरें रांदता फादर बारी बरें रांदता देवाक त्या भशेन दिता बारी बरें रांदता फादर बारी बरें रांदता संत आमरे देवाचे माये आमा पापया काची विनाश नाका आतां मागणे आमरी कांय नाका आता नाका हांव गेल्या उपरांत मागीर दोगांय मागणे करीत रावा फादर या घरात जाल्यार हात जोडचे म्हणना फादर मागणे सुरू जाता फादर तुम्ही सांगा फादर अरे चालले बा हांव हांगा तुमगेर एक विशय सांगया म्हण आयलो सांगा फादर सांगा तुमच्या भुरग्यांनी म्हाका फोन केल्लो वय की फादर म्हज्या पुतान फोन केल्लो न्ही फादर वय फादर मुझ्या मालगड्या पुताक दोगां भुरगीं फादर मेरी बाय तिक्के तोंडा म्हणून घेत राव मानसी न्ही फादर दोगां मेरी बाय तूं इल्लेशें तोंडा म्हणून घेत राव उलोवंक ना तोंडा म्हणून घेत राव तिके वगैरे राव साहेबिणी फादर बागिल्ले उलोवंक सोड फादर तुम्ही सांगा चालल्या बाबा तुमच्या भुरग्यांनी म्हाका फोन केल्लो तांकां तुमचो मस्त हुस्को आसा वय फादर तांकां आमचे मस्त मोग आसा तशें म्हणून ताणें तांच्या कामांनी सोडून आमचे सांगात येवन रावंक जाता फादर तांकां तांचो फुडार आसा तांच्या भुरग्यांक एक बरो फुडार दिले तांणी तशें म्हणून तांची कांय चुकना फादर ती आमचो मस्त मोग करतात फादर मस्त मोग करतात ती वय अरे चालल्या बा आमच्या पिरकळचें एक वृद्ध आश्रम आसा वय थंयसर आमची सिस्टरां बरें करून पळयतात तशें तुमी दोगांय थंय रावल्यार आमची सिस्टरां तुमकां बरें करून पळयतली फादर आमी ल्हान तो मोठ जाले की घर सोडलो आमी आश्रमाक वचोन जाता हे फादर तशें जर सांगल्या बा हे एक दीस ना एक दीस ही आस्त पतीक सगळें सोडून वचोंक आसा तशें म्हणून तुमी दोगांयनी ह्या कश्टान रावंक जाता वय फादर गेल्या वर्सा म्हजी दोगां भुरगीं येवन 2 म्हयने रजेर रावन गेलीं फादर मेरी बाय तूं तितकेशें वगेच राव म्हाका आतां गरजेचें उलोवंक आसा इल्लेशें वगेच राव फादर म्हाका थोडे दिसना हांवें हांगा आसचें एकत आश्रमांत वचल्यार एकत म्हाका कांय फरक पडना म्हाका कांय फरक पडना पूण म्हज्या बायलेक फरक पडटा ते कितें म्हणल्यार ताणें ह्या घरा भुरग्यांक जल्म दिला भुरग्यांक ताणें ल्हान व्हड केला अशें म्हणून हे घर सोडून वचत जाल्यार कंडिस्तें वाचचें ना फादर
खंडित ते वाचचे ना फादर मुझे दुसऱ्या पुताक एकच मेरी बाय एक जावन दी पांच जावन तू इल्लेशे वगेच राव म्हाका इल्ले गरजेचे उलोवंक आसा आले चारले बा तिका समजोवचे हांव प्रयत्न करता जायत फादर जायत ती खंय कुणी वखपास तर तूं येवंक तयार आसा की फादर हांव आशिर्वाद दिवंक रेडी आसा फादर पूण म्हज्या बायलेक तुमी समजोवन ती काय आशिर्वाद घेता म्हळ्यार हांव खंडीत येवंक तयार आसा फादर हांव खंडीत येवंक तयार आसा पूण तिका समजोवची जबाबदारी मात तुमची फादर तुमची तिका समजोवचे हांव प्रयत्न करता जायत फादर जायत म्हाका तिका आतां कशें समजोवचें काय मेरी बाय ए मेरी बाय फादर मुझे नाक राख पडे फादर ती बारीक सोबीत पडो गुळ्या गुळ्यावरी आसात फादर मेरी बाय चिक्केशे उगेत राव तोंड दाखोवन उगेत राव म्हाका गरजेचें उलोवंक आसा अशें चान दिवं नाय एक शब्द उलोवंक ना चीज दिवं नाय आले आमच्या इगर्जेंत एक वृद्ध आश्रम आसा थंयसर तुमी दोगांय येवन रावल्यार आमची सिस्टरां बरी करून पळयतात मुझ्या भावाकडे विचारले फादर वय म्हजे कडेन विचारला पळय हांवें ताचे कडेन विचारलें तो येवंक तयार आसा पूण तूं आयल्यार मात्र तो येवंक येता म्हणटा ये पैसे दिवंक ती फादर पयशे सगळे तुमच्या पुतांनी धाडून दिता म्हणा ताणे येऊया की फादर ताणे येवेत तुवें येवेत दोगांयनी सांगात रावये तरी आमचे दोघांचे नाव बरे फादर खंडीत दोगांयचे नांव पळयता देव बरें ये ऐकले तू येताय गे खंय चुकलें रे तूं ल्हानपण ह्या घरा भुरग्यांक व्हड करून तांकां वागोवन तांचो बरो फुडार पळोवन आसून संतोशान आशिल्लें हें घर सोडलो आतां आसून केलो संतोशान खंय चुकलें तूं खंय चुकलें आले तुका पाद्राबान सांगलें कळो नाये पाद्रा म्हणटा तो फिरगतीच्या सकयल लोकांक पिकनिकाक व्हरता नाटकं कसं झालं देव बरें करूं दीपक विन्सी आणि सुनीता आमकां कुसळा दुखता म्हणसर हांसयले आणि बरो एक संदेश आमकां दिलो तुमकां देव बरें करूं सुनीता विशयान 2 सत सांगचे जाल्यार देवान ताका जायते तालंतांनी निटयला MC कडच्यान निपूण एक बरें उलोवपी NHS सान उंचल्या हुद्द्यार आसच्या तुका चड बरें मागता